Kristnak lagi apoita Apna chitmuticu moita Permeswarat vortsoloita Kachirat sognit mogachi Permeswarat vortsoloita Kachirat sognit mogachi Soglang tumkan di baro distio? Ani mai mogacho येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटीत हांव सोंपून गेल्ल्या इजाबेल डिकॉस्टा हिच्या आत्मे पासत आनी दुसरें तेसो आमी भेटीत हांव सोंपून गेल्ल्या फ्रांसीस वाज हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता आसोई दोंगरी सुषमा रेगो आनी फामील होली क्रॉस फिलिप कॉस्ता आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया सगळीं देणी जी आमकां जाय ती देवा लागीं मागुया आनी जीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलांनी आसात घरांनी आसात तांकां इलाज जाय तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं पाटलावदारां जेजूची आमी भाव भयणीनो पाटलावदारां म्हणल्यार आमी जेजूचो पाटलाव कित्याक करता आमचो हेतू कितें इंटेंशन कितें मोटीव कितें आयज आमकांच आमी आनीक एक फावटी प्रश्न केल्यार बरो तशेंच देवा लागीं आमी मागता आसतना जायते पावटी आमकां जाय तें मेळना पूण देव आमकां दिता तें आमी घेवंक तयार आसता गाय हे मिसाचे सुरवातेक देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार बरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशीं कोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप मामरेतान भायर सरून ते दादले सोदोम दिसती पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक आब्राम तांचे फाटल्यान गेलो सर्वेस्परान चिंतलें आब्रामाचें व्हडलें राष्ट्र जातलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं म्हणटच हें हांव करूंक वेतां तें आब्राम लिपून दवरूं आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबान प्रामाणीकपणान आनी नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका विंचून काडला हे भाशेन आब्रामाक आपणें बासायलां त्या सर्वेस्पर घडोवन येवशें करतलो तर सर्वेस्परान म्हणलें सोदोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड ताचे पातक भोव व्हड म्हजेशी बोब पावल्या ते प्रमाणे तांणी खरेंच तें केलां काय
ओ ना तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले तुयंतान सदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें, कोट्यां बरोबर प्रमाणीक मनशांचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय? शारांत घोडे 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत, खरेंच हाचें तूं निसंठण करतलोय? ह्या शारांत आसलेल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटोवचो न्हय? असली वोस्त करूंक चिंती नाका. कोट्यां बरोबर प्रमाणीक मनशांकूय मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी कोट्याक एकेच तरेन वागयलेले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे प्रिथुमेचो मुन्सिपदार नीत करचो न्हय? सर्वेस्परान म्हणलें, सदोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवांक बक्षितलों. अब्रामान जबाब दिलो, हांव दूल आनी गोबोर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां. घोडेक 50 5 जाण उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसंठण करतलोय? ताणें म्हणलें, ना, तुवें 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंठण करचो ना. अब्रामान आनिकूय एक फावट म्हणलें, घोडेक तुका 40 मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसंठण करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनिकूय उलोयन जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वाट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. तुवें घोडे 30 आसतीत. ताणें म्हणलें, हे 30 खातीर हांव निसंठण करचो ना. अब्रामान म्हणलें, सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. तुवें घोडेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो, हे 20 खातीर हांव निसंठण करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनीक एकूच पावट उलयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. घोडेक तुवें 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें, हे 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंठण करचो ना. अब्रामा कडेन उलोवन जातूच सर्वेस्पोर गेलो आनी अब्राम आपल्या घरा परलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवलाय आनी माये मोग. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवलाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताचें नांव, पवित्र नांवांची वाखणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखणणी कर आनी तांचे उपकार कदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवलाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळे वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकूट घालता. तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता. गरुडा परी तुका नव्यान तरणे पिरायेचो करता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो तेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदां काल राग धरून रावचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवलाय आनी माये मोग. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमय परस सोर जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोगती कोत्तलेंताय ताचो मोग. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवलाय आनी माये मोग. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण आयज तरी देवाचो तालो तुमी आयकात. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy,
सर्वेस्पोराक सोय सर्वेस्पोराक सोय 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आपणा भोंवतणी लोकांच्यो उरपंजी पळयोवन जेजून दर्याचे पेली तोडी वचूंक लायले तेन्ना एका धर्मशास्त्र्यान लागीं सरून ताका म्हळें गुरुजी तूं वेशीतूय हांव तुजे फाटल्यान येतलो आनी जेजून ताका सांगलें कोल्यांक धोली आसात आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक घोंटेर आसात पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेकोवंक खंयच सुवात ना ताच्या शिसांतल्या भितरल्या एकल्यान ताका म्हणलें पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावूं दी जेजून ताका सांगलें तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्यांक तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुझ्या भाव भयणीनो आयचीं वाचपां दोन बाजूंनी आसात पयलें वाचप देवाच्या आनी अब्रामाच्या मदें हें उलोवप जाल्यार दुसऱ्या वाचपान आमी जेजूची पाटलावदारां कसलो हेतू घेवन जाता हाचे विशीं हें पयलें वाचप आसा तें बरें दिसता म्हाका जाल्यार कित्याक एके वाटेन देव मनशां भाशेन उलयता आनी मनीस देवा कडेन उलयता आनी हें करता आसतना वाणपण आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां तातूंत मामरे तावन ते दादले भायर सरले म्हणजे जे अब्रामाक भेटूंक आयिल्ले ते एक जाण दादले ते मामरे तावन भायर सरता आसतना अब्रामाचें व्हड राष्ट्र जातलें हें सांगून भायर सरतात पूण दुसरे वाटेन सदोम जंय अब्रामाचो भाचो लॉट आसलो सदोम आनी गोमोरा ह्या शारांनी खूब तरेचें वायट सगळे तरेचें पातक थंयसर आसा आनी ह्या पातकाक लागून ह्या खोटेपणाक लागून ह्या दोन शारांचो सदोम आनी गोमोराचो भस्म जातलो हे ह्या तेग जाणांनी म्हणल्यार जे देवाच्या नांवान आयिल्ले तांणी अब्रामाक कळयलें आनी त्या उपरांत सुरू जाता देवा मदें आनी अब्रामा मदें हें वाणपण बरीशी पद्दत अब्रामाची जेन्ना ताणें आयकलें की ह्या लोकांचो भस्म जावचो आसा रोखडेंच ताचें काळीज चुरचुरलें आनी ह्या चुरचुऱ्यान ताणें म्हणलें हें सारकें न्हू कित्याक वायट मनीस जे आसात खोटे आसात तांकां खास्त लावप ओके चलता पूण जरी तर तूं आख्ख्या शाराचें निसंटून कोत्तलोय तातूंत बरें आसा तांकांय लागतलें देखून हें सारकें न्हू अब्रामान आपलें मन उक्तेपणी सांगलें आमच्यान जायते पावटी आमचें मन उक्तेपणी सांगपाक जायना आमी भियेता तोंड उगडून आनी बो करून दुसऱ्या पासत जांचें घडये निसंटन जातलें कांयच तांची चूक नासतना तांचे पासत उबी रावंक तोंड उगडूंक जायते पावटी आमकां आडखड जाता जाल्यार अब्राम उठलो आनी ताणें सांगलें हे प्रमाणीक जे आसात तांचे पासत मातसो राव हे भाशेन निसंटन करूं नाका जाल्यार देव मनशाचें आयकता आनी म्हणटा बरें चल 50 बरीं आसल्यार सगल्यांक सोडटा स्कीम ऑफर 50 के साथ सब फ्री सगल्यांक सोडटा आनी मागीर वाणपण अब्रामाचें बरीशी पद्दत पयलीं 5 50तले 5 गडे उणे आसत बरें चल 45 मॅथ्स कॉमर्स जाली -50 - 5 45 मागीर आनीक 5 लायले 45 - 5 40 त्या उपरांत अब्रामाचें कॉन्फिडन्स पळयात काय बरें देव म्हजें आयकता 50 जरी तर 50 तावन 5 काडून 40 पावला होप आहा आनीक मातसो चडयता त्या उपरांत अब्राम 10 देंवयता 40 कडे आसचे ना ती सूच आसत -10 10 उणें म्हणना
रेकडो 30. आनी त्या उपरांत देव आनीक म्हणटा वय बरें चल 30 पासत सोडटा, आनीक 10 देंवयता, 20. बाजारांत गेल्यात दिसता तुमी, वाणपण केलांय आसतलें. कसलोय वेपारी जो आसा इतलें वाणपण करीत जाल्यार कितें करपाचो? धांवडावपाचो, जाय जाल्यार घे ना जाल्यार वच. 50 सांगलोले आनी तूं 20चेर पावता, हाफ रेटीच्या सकयल पावलो. पूण तरी पूण देव पळय कितलो काकलुतसार आनी आजून पासून तयार, बरें चल 20 जाल्यारूय सोडटा. आनी कितलीशी आशा मनशाची, अब्रामाची. कित्याक अब्रामाकूय घोडे खबर आसा ह्या सदोम आनी गोमोराचो लोक कसलो. घोडे 10च आसत निमणो नंबर. बरें चल सेटलमेंट 10 पासून जरी तर बरे प्रमाणीक मनीस सदोम ह्या शारान आसात जाल्यार ह्या 10 पासत हांव आख्ख्या शाराचें निसंटन करचो ना. न्हीच फकत त्या 10 जाणांचें पूण आख्ख्या शाराचें. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमचें निसंटन जाता, आयज संवसाराचें निसंटन जायत आसा आमच्या खोटेपणाक लागून म्हणपाक जाता आमच्यान. आयज आमच्या राष्ट्राचें आनी आमच्या राज्याचें निसंटन जाता तें दिसती पडटा खोटेपणाक लागून. आनी आमी घोडे आमी म्हणटले हांव ते खोटे आसात ते आमी चड न्हू, थोडेशे ते थोडे खोट्यांक लागून आमचें राष्ट्र पिड्ड्यार जाता, आमचें राज्य पिड्ड्यार जाता, आमचो गांव पिड्ड्यार जाता. उरफाटें जरी तर पळयत जाल्यार देव म्हणटा थोडे जाण पासून जरी तर बरे आसात जाल्यार हांव निसंटन करचो ना. आयज प्रश्न आमी विचारपाक जाय आमकां, हांव बरो काय खोटो? म्हाका लागून हें राष्ट्र आनी हें राज्य आनी हो गांव वाचतलो काय निसंटन जातलें? कित्याक दोनूय वाटेन सारकें. थोडे जाण पासून खोटे आसात जाल्यार आख्खो गांव काबार करपाक पुरो, सगळे खोटे जावपाक गरज ना. जाल्यार उरफाटें देवा लागीं मागत जाल्यार आनी देवा लागीं आमी उलयत जाल्यार थोड्या प्रमाणिकांक लागून आख्खो गांव वाचूंक शकता. खंयचे वाटेन आसा आमी? आमचे मदें लोक प्रमाणीक आहात थोडो, वा आमचे मदें लोक खोटो आसा? जाल्यार तूं खंय आसा? तूं खोटो काय तूं प्रमाणीक? तुका लागून वाचतले हांव आमी काय तुका लागून आमचें पाड पडपाचें आसा? तर हें सगलें केल्या उपरांत दोगूय जाण गेले. तांचें कितें जालें फाल्यां आयकूंक मेळटलें. फाल्यां रावया आयकपाक कितें जालां तें. तर अशें करता आसतना भाव भयणीनो, जरी तर आमी हो चॉयस करतले, हांव सांबाळटले हांव एकामेकाक, जाल्यार जेजूचो पाटलाव करूंक गरज. आनी जेजूची पाटलावदार आमी जाता तेन्ना आमचो हेतू कितें? म्हाका मेळटा जाल्यार हांव येतां, वो म्हाका सवलती आसात जाल्यार हांव तुजो पाटलाव करतां. जशें आयज आमी ह्या वाचपान आयकता एकलो कोण आयला मुखार आनी जेजूक सांगता तूं वयता थंयसर हांव येतलो तुजे बराबर. कित्याक येवपाक सोदता तूं? हो प्रश्न जेजूचो. आनी घोडे ताचें मन आयकून वो ताचें मन समजून जेजून रोखडेंच म्हणलें, पळय तूं म्हजो पाटलाव करपाक सोदता, म्हज्या वावरान हात घालपाक सोदता, एकदम बरें. पूण सगलीं सोंपेपणां मेळटलीं, कम्फर्टेबल आसतलें आनी तुका कोण बरो मान दितलो अशें म्हूण समजता जाल्यार आसूं. कित्याक डिफिकल्टी आसा. आनी ही डिफिकल्टी जेजू बरे भाशेन सांगता, कोल्यांक दोल्ली आसात, वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण जाचो तूं पाटलाव करूंक सोदता कांय गॅरंटी ना. रावपाकूय घोडे रावण्या सारकें आसचें ना, जेवपाक खावपाक घोडे सारकें आसचें ना, रेस्पेत मान घोडे मेळचो ना. हें सगलें जाता जाल्यार हें चिंतून म्हजो पाटलाव कर. जाल्यार दुसरो आनी कोण जाका घोडे जेजून आपयला तो म्हणटा, हांव पयलीं वचून म्हज्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी. म्हणल्यार घोडे म्हणूंक सोदता, पळय म्हजीं घरां जाणटी माय पाय आसात, तांकां एक पावटी ती मेल्या उपरांत मागीर कांय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना म्हाका, तेन्ना येता तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक. आमकांय जायती पावटी जाता, आमकां सगल्यांक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. कोण आहा रिस्पॉन्सिबिलिटी नासलेलो? सगल्यांक वावर आसा, सगल्यांक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आनी जायते पावटी आमकांय जेन्ना पवित्र सभेचो वावर करूंक जाय तेन्ना घोडे आमी म्हणूंक पावता, मातशें पयलीं तें काम काबार जावं दी, हांव पयलीं रिटायर्ड जाता आनी मागीर येता फिरगोजेच्या वावराक, वो पवित्र सभेच्या वावराक, वो जेजूच्या वावराक मागीर येता.
जाल्यार जेजूचें सांगप सादें, मेल्ल्यांक आपले मातेक लावन दी. ज्यो जबाबदारी आसात त्यो जबाबदारी आपल्या जाग्यार, पूण तूं ये, तुज्यान जाता ते भाशेन म्हजो पाटलाव कर. भाव भयणीनो, हो संदेश आयज आमी घेता आसतना आमकां कृपा मागुया. देवाची कृपा आमकां मेळत जाल्यार कसल्याय आमच्या वातावरणान वो कसलेय आमचे परिस्थितीन आमच्यान देवाचे जेजूचे बरे पाटलावदार जावंक जाता. आमी कोणूय आसूं, बारीक आसूं मोठी आसूं, आमच्यान देवा लागीं सगल्या वेळार उलोवपाक जाता, वो खंयच्याय वेळार उलोवपाक जाता. आमी कितलीं असोक्त आसूं वो आमी नॉन इन्फ्लुएन्शियल आसूं, आमच्यांनी देवा लागीं हें वाणपण करूंक जाता. आमकां सत्या दिल्ली आसा, आनी कोणाक आपोवपाचो गरज ना, दुसऱ्यांचो इन्फ्लुएन्स मारपाची गरज ना. तुका दिल्लें आसा उलोवपाक, तर देवा लागीं उलोवपाक आनीक जेजूचो पाटलाव करपाक आमकां ही कृपा दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाखोवन तुका भेट तुवें दिलां मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां जिवितात सोंड आसूं. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाखांची सोरो तुका भेट दाख वालीन दिलां मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत.
पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुठुया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमीचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा. फिलिपनेर आमचे गोंवडी बापा. सिमा आमचे आदारी गोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बराबर तिका आपली मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक जे पडझडीत मुक्कामापण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता अंकवा मरे देवाची माई सांगाती भाग्योन झुजायचो पोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासण्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवा लागीं उलय देव आयकता. देवा लागीं विचार देव जबाब दिता. आनी जेजूचो पाटलाव करूंक तुजें मन कितें कित्याक तूं देवाचो पाटलाव करूंक सोदताय कित्याक देवाचो वावर करूंक सोदताय तुजो हेतू सरळ आसूं दी. हेंच आमचें सगळें जावंक आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तू म्हज्या काळजांत तू म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदांच तुका मोगान एकवटोन सासणाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा F15 page number 92 तिसरा स्वर म्हजो फाटलो करूं तुजी खुशी जाल्या तुजो कुरेजूभार चलये म्हजे फाटल्यान